सुरुवातीच्या गायनाने गाऊया पोरमीस पोर राजो चलयता A22 काम 11 A22 पेज 11. Porumis porazo culojda, tačera sogled bogače. Porumis porazo culojda, tačera sogled bogače. Pulsora rusar sorgico, amco divam shilpa kulda. Sovojda, Ursola Lustorzogico, Amco divam shilpa vojda, Sovesta nagia vojda, Apnači Bodico vojda. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. जो असलो जो असा आणि सदांकाळ आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. भयणी भावांनो, फाल्यांच्या दिसाक पवित्र सभाव व्हडे कुशालकायेन पवित्र त्रित्वेची परब हो समारंभ हो दोबाजो मनयता. त्रिएका देवाक आमी उच्चारता. त्रिएका देवाचेर आमचो भावार्थ. हेच देवांत आमी जियेता आसा आनी भोंवता. ही परब बडे भक्तीन आनी कुशालकायेन करूंक ह्या त्रिएक देवाक थांबनासतना आमच्या जिविताचो माज करूंक हे त्रिएक देवा सवे आमचें जिवीत रेवडलेलें आसा म्हूण नियाडून आयचो दीस आमी भक्तीपणान आनी मागण्यान सारुया. हे मीस आमी भेटयता. पयले दिसा गाब्रियल काब्राल हाचे आत्म्या बसत आनी दुसरे दिसा संताना लोरेना ही आमची भयणी बसत. तेजी गोची आज पयलो वर्साचो उगडास करतात. तांकां सर्गीचें राज जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचें बागिलीपण मागतना आमचो भाव ब्रदर इगन आपलो वाडदीस समरमता. ताचेर भरपूर देवाचो आशिर्वाद आनी ताच्या याज्ञिकी शिकपाच्या वावरांत देवान येस फाव करूंक ताका आशिर्वादान आनी बरी भलायकेन बोर म्हूण मागतना मायकल फेर्नांदीस आनी इजाबेल पारीश तिवूय आपलो वाडदीस समरमतात. तांकां आनी हेरां आपलो वाडदीस समरमतेल्यांक ह्या वेळार आमच्या मनांत हाडुया आनी तांचेर आशिर्वाद मागुया. लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटल्या पासूनय मागुया आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक तयार जावंक आमी पातकी मेळकून देवा लागीं पातकांचें बक्षणें मागुया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत भाग्यान सदां संकवाद मारीक सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
나가 묻고 प्रार्थूया. आमच्या एकल्याची इंतेसां बापाक उबारतना हे महामारींत जायती आमची भाव भयणां मरून गेल्यान तांचो उगडास करुया. थोडी आमची गोदची, थोडी आमची शेजारी, आमचे समुदायांतली, आमच्या वाड्यांतली, आमच्या गांवांतली मागुया पिडींत आसलेल्या बसत आनी व्हडा विश्वासान देवाची काकुतीक उलो मारून मागुया आमकां ही महामारींतली राख आनी सांबाळ. आमकां सगल्यांक परतून आपापल्या देव मंदिरांत येवंक, देवाची भोजन करूंक, एक समुदायीक जिवीत जिवंक, वेगोवेग फाव जावंक. देवा आमचे बापा, आमचो संवसार तुजे मांडावळी प्रमाणे चलून तुजी शांती आमकां फाव जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सहजकायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी आमचे सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळ्या वायटांतलो तुवें म्हाका निवारलोय सर्वेस्परा. विघ्नाच्या दिसा तुवें म्हाका वाटायलोय. देखून तुका हांव दिनवासतलों आनी वाकाणटलों आनी सर्वेस्पराचें नांव पोरकोणटलों. हांव आजून तरणाटो आसलों तेन्ना आनी संवसारांतल्यो वाटो चलचे आदीं म्हाका जाणवाय दी म्हूण सगळ्या काळजान हांवें मागलें. देव मंदिरा मुखार रावन हांवें ती मागली आनी ती मेळो पर्यान हांव तिका सोदतालों. तिचें फळ दाखे बरी म्हजे भितर फळ जाय पर्यान तिचेर म्हज्या काळजाक संतोश भोगलो. नीट मार्गार हांवें म्हजे पांय दवरले आनी भुरगोच आसतना तिच्या पावलांनी हांव भोंवलों. कान दिवन हांवें तिका आयकून घेतली आनी म्हाका खूब शिकवण मेळ्ळी. तिका लागून हांवें जायती उदरगत केली. म्हाका जाणवाय दिल्या ताकाच सगळी महिमा. तिचे परमणे जिवंक हांवें येवजिलां. बरें तें करूंक हांव उर्बेन वावुरलां आनी हांव कदींच लोचेक सांपडचो ना. ती जोडूंक म्हजो आत्मो झुजला. बारीकसाणेन हांवें सुमूर्त सांबाळल्या. म्हजे हात स्वर्गांत उबारून म्हाका तिची ओळख ना म्हूण हांव रडलों. तिचेर म्हजो आत्मो हांवें दवरलो आनी नितोर निर्मळ रावन ती म्हाका मेळ्ळी. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोश म्हणया. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची समूर्त सोर बरी जिवाची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे नेणट्याची जाणवाय. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोड दोळ्यांचो उसवाड. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र सदां तोखपाची.
सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. भांगारा परस निर्बेल भांगारावून काळजाक तांची आस. मोवां परस पोडींतल्या मोवावून ओदीक ते गोडवे. जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. उद्गार Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak soy, soy. क्रिस्ताचे शिकवणेन ग्रेस जावन सोम्या जेजूच्या नांवान देवा बापाक आर्गां दियात. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभी आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू आनी शीस परतून जेरुसल्याक आयले आनी जेजू देव मंदिरांत भोंवता आसतना मुखेल याज्ञीक धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताचे सोशी आयले. तांणी ताका म्हळें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार तुका आसा? अशें करपाक तुका सत्याक कोणें दिल्या? जेजून तांकां म्हळें, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचारतां, म्हाका जबाब दिशात तेन्ना कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलें तें तुमकां सांगीन. जुवांवचें स्नान स्वर्गार तावन की मनशां तावन आयलें सांगात पळोवया. आनी ते आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले, स्वर्गार्थान अशें आमी म्हणत जाल्यार तो विचारतलो, तो तुमी कित्याक स्वत मानले ना? पूण मनशां तावन अशें म्हणून आमकां तांकता. ते लोकांक भियेताले, कित्याक सगलो लोक जुवांवाक खरो प्रवादी म्हूण मानतालो. देखून ताणें म्हळें, आमी नोकळो. आनी जेजून तांकां म्हळें, कसल्या अधिकारान अशें हांवें केलां तें हांवूय तुमकां सांगचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका ख्रिस्त. भयणी भावांनो, मार्कूचे शुभ वर्तमान 11व्या वेस्वरांत आमकां मेळटा. जेजू देव मंदिरांत वयता आनी देव मंदिरांतले सगल्यांक धांवडायता. देखून धर्मशास्त्री, मुखेल याज्ञीक आनी जाणटे ताचे सोशे येवन विचारतात, एके भाशेन तुवें तांकां कित्याक धांवडायले, कित्याक पयस केले, कित्याक तांचे मांड उमतिले, कित्याक पारवे विकताले तांकां देव मंदिरांतले भायर घाले. ते ताका प्रश्न करतात, कसल्या अधिकारान? तुका कोण अधिकार दिलो हें करूंक? एकलो मनीस. आनी जेजू तांकां सांगिना कसल्या अधिकारान. आनी सांगलेलें जाल्यार देखून ते मानून घेवचे नासले. कित्याक देवाची जाणवाय तांचे सभेन आसली, जे कितें आमी पयले वाचपान सिराकाच्या पुस्तकांत आयकलां. पुस्तकाचो बरयणार म्हणटा, जाणवाय हांवें मागली देवा लागीं. जुदेव, धर्मशास्त्री, फारिजेव आनी मुखेल याज्ञीक बाबा भयणीनो बंद मनाचे आसले.
They had a closed mind. They were not ready to accept Jesus as Messiah. ते आपल्या पुर्विलांच्यो रिती चालीच घेवन आसले आनी इतलें कितें देव मंदिरांत चलतालें तांकां ताचो चड हुस्को नासलो. आनी जेजून जेन्ना आपल्या बापाचें घर, मागण्यांचें घर, आपल्या बापाचें घर, ताच्या घराच्या मोगान म्हजें काळीज लासता अशें म्हणटा तेन्ना तांकां खूब राग येता. दे आर नॉट ओपन टू एक्सेप्ट एनी वन न्यू. परंपरीक मनीस आसले. भाव म्हणून आमचेय मदें जायते फावटी आमच्या फिरगोजांनी, आमच्या गांवांनी असले मनीस आसात. दे आर नॉट ओपन फॉर चेंज. बदलोवपाक जिवितांत घेवंक जायते फावटी तयार आसनात. भोव करून धर्मीक वाटेन. जेजू आयज आमकां सगल्यांक आपलो संदेश दिता. आमकां खरी देवाची जाणवाय मेळूंक. जाणवाय हें व्हडलें देणें देवाचें. म्हाका जाणवाय दिल्या ताकाच सगली महिमा. तिचे प्रमाणे हांवें जिवंक येवजिलां. बरें तें करूंक हांव उर्बेन वावुरलां आनी हांव कदींच लॉजेक सांपडचो ना. काय बरीं उतरां सिराकाच्या पुस्तकांतलीं. आमी सदांच उठ्ठा बसता देवाची जाणवाय हें देणें आमकां मागूंक जाय. पवित्र आत्म्याचें एक देणें म्हळ्यार जाणवाय. भोव करून पवित्र सभेन जायतीं बदलोवपां येतात, येतलीं ती मानून घेवंक. परंपरीक रिती प्रमाणे जियेतना त्यो रिती पुरान एक नवे नदरेन आपणावंक आनीक तांचेर न्हय आमचो भावार्थ एक देवाचेर आसा हें ओळखून घेवंक एकदम गरजेचें. तर आज बाबा म्हणिनो आमी निमाणी तयारी करता आसतना पवित्रित्वेचे परबेक हे दोबाज्याक मागुया खतखत्यान देवा लागीं आमकां खरी जाणवाय दी. आनी जाणवायेंतल्यान पवित्र सभा आमकां शिकयता ती स्वता आपणावंक आनी ते स्वता प्रमाणे जिवंक करपा दी. भेटवणेक आमी गायन गावुया. खालवाराचो योद C20 पान 36 C20 पेज 36. भयणी बाबांनो, हे आमचें बलिदान सर्प विदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेन आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमचे कोनवाळे बाप्पा, तुजी भक्ती करूंक आमी भेटूंक जाय तो गोवांचो उंडो अंदाका सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय.
ताचे वरवीं हे आमचे भक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर्वपदवीधरा आनी सासणांचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूळ तुवें रचली ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. हेच खातीर सगळीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितवेर तुका वाखणटा. तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भक्तांची सोबा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गीन तुका जय जय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमची माय सांगती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन.
जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगलीं बापाक उलो मारया. आमचे बापा आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर्पातकांतली सुटोय आनी स्वर्वाखांतांतली वाटाय. कित्याक सुरकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दवरितांक मुडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र विचार भावर्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तो सिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताना जोड चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमची सगळी आसूं. तुमचे सफी आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक घुमनेवांतल्यान भोव पवित्र जेजूक आमी शेवला, ताका आर्गां दिवया, ताका दिनवासुया. दोर दिसा दोर घडी जायते बरेपणान तो आमकां भरता. खेरीत भाशेन जाणवायेचें देणें ताणें आमकां फावो केला. पवित्र आत्म्याची ही जाणवायेचें देणें आमकां फावो करून जिवितान बरें वायट आसा ताचेर आमी अंतर करून वायट आसा तें सोडून दिवन बरें आसा तें करूंक ही जाणवाय आमकां आदार करता. कोरोना वायरस ही पिडे सुमयार ही देवान दिल्ली जाणवाय वापरून जायत्या विज्ञानांनी जायत्या जाणार मनशांनी हे उपाय सोदून काडल्यात, हे वासीन सोदून काडला. बरें करपाचो ते प्रयत्न करतात. हे वेळार हेच जाणवाये खातीर देवाक दिनवासतना हेच जाणवायेचो फळ ह्या वखदांतल्यान हे पिडे वरवीं आमकां सगल्यांक मेळून घेवंक, देवान आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक हेंच जाणवायेन भरून देव जाणवायेचेर पात येवन ह्या वेळार हें मागणें करुया. सोर्पद्वेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खी रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना वायरस ही पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोनवणायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक
आमी तुजे सुरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानानी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्या पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूं तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. काकूच सरा बाप्पा, सोडवण दितेल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलें. जशें जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर तूं वाडयताय, तशेंच ह्या जेवणा वरवीं स्वर्गांत तुज्या सासणाच्या सुखांत दयेन आमकां वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. हे भाशेन सांगलां फाल्यां आमी भोव पवित्रित्वेची दोबाजीक परब समरमता. त्रिएक देवांत आमचें जिवीत आसा. फाल्यां हे त्रिएक देवाक आमी दिनवासतना वाखाणणी तांची गायतना फाल्यां आमचो पातकूर फादर कायतान देवाक दिनवासूंक आर्गां दिवंक मीस पेटयतलो. ताची बदली जावन कारोना वाठारांत तो वावरूंक वेता, गवडीक वावर करूंक. फाल्यां हे मिसांत करीत भाशेन आमी ताचे पासत मागतल्या. न्हूच ताळगांवची पवित्र सभा की पवित्र सभा ताचे देण्या खातीर आनी ताणें फाटलीं 3 वर्सां ह्या आमच्या गांवांत केल्ले गवडीक वावरा खातीर आमी देवाक आर्गां दितल्या. आनी ताच्या वावरांत फुडल्या वावरांत बरी भलायकी आनी देवाची किरीत जाणवाय गवळीक उर्बा ताका फावो जावंक मागतल्या. आमचे मीस फाल्यां सदां भाशेन 7:30 वाजता जातले. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबी आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन गावुया. E4 देवाक आर्गां दिवुया. 5:70 आनी 8. E4 पेज 78. देवा